Nos deixaste memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Sobre essa cidade, sobre esse país, sobre esse nosso mundo, sobre todos os que sofrem e procuram uma cura para as suas doenças, para que pare a proliferação desse vírus no país e no mundo. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe, proteja e guarde a todos. Que Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar, seja essa presença junto a todos que passam pela tribulação, pela dificuldade. Que essa bênção dele sobre todos, em todos os cantos, por onde vocês esperam e desejam a consolação dos seus corações. सुरुवातीक सगळी आम्ही गीत घेऊया. A5 पेज नंबर 3. A5. भुरग्या भोवतीन सोमल्या गायोन करून येता, विश्वास दवरून येता, बापा मुखार येता, आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका, आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे सकाळी हे पवित्र मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता आपल्या जल्माच्या दिसाक निकोलस बार्बोजा. ताचे बरोबर आमी सगळीं देवाक दिनवासुया आनी ताचे पासून मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आमंदा रॉड्रिगीस, अनिता फेर्नांडीस आनी स्टीव. तांचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणींनो, आमचो देव आमचे लागीं संबंद घडून हाडटा आनी हो संबंद आमचे लागीं घडटा तेन्ना आमकां जें कितें बरें तितलें फावो करता. पूण जायते फावटी ह्या संबंदान आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या. जायते फावटी ह्या संबंदान आमी आमचेंच चिंतलां, सेल्फीश जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या सद्भाग घेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलुतकोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलुतकोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. ओजियास प्रवादाचे पुस्तका वेल्यान वाचो. सोळेस्पोर अशें सांगता, इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांव म्हज्या पुताक इजिप्टांतलो भायर काडटलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें आनी ताका म्हज्या हातान घेतलें. तोरी हांव तांचो परामोस करता म्हूण ताणें ओळखूंक ना. काकलुटीचे दोऱ्यांनी आनी मोगाच्या बाणपासांनी हांवें ताका ओडून हाडली. भुरग्यांक कोण आपले पोल्याशी घेवन वेगयता तशें हांवें तांकां वेगयली आनी ओडोव घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता. हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कांपता. म्हजो राग हांव तांचे काडचो ना. हांव एफ्रायमाचें निसंतोन करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित आनी निसंतोन करूंक म्हाका खुशी ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उरकार. आमचो जबाब जावन दी. तुज्या मुखामळाचो पोरजोर आमचे पडून दी सर्वेस्परा. पोत्तून म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरजोर आमचे पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवली, तर आयक आमकां. खेरुबी वयर शिवासनार तूं बसून आसाय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोर आमचे पडून दी सर्वेस्परा. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता. आमचेशी पोत्तून ये. स्वर्गांत हांव नदर माग. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुजे उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोर आमचे पडून दी सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी सुवर्तमान मानून घेयात. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून
सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवन करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगावलीं, वो वाणू, वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्याय एका नोंगरान भितर वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात, आनी थंय सरले भायर सरसर तांगेर रावात. तांच्या घरान भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमचीं उतरां आयकोना जायत जाल्यार त्या घरांतले वो नोंगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयांची धुल्ल फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोंगरा परस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जडटेच्या दिसाक ओदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. हांव मनीस न्हय, हांव देव. आयच्या पयल्या वाचपान ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान ही वड खेरीत भाशेन आमकां मेळटा. हांव मनीस न्हय, हांव देव. कित्याक गाय हो सर करप? देव एके वाटेन आनी मनीस दुसरे वाटेन. पूण देवान जेन्ना मनशाक आपणाच्या संबंदान घेतला तेन्ना आमचें मनशापण देवीक जावपाक आमकां एक खेरीत उलो मारला. आनी ह्या पासत देव दाखयता आपूण कोण, आपणाचो संबंद कितें. आनी ह्या संबंदान मनशा कडेन देव व्हडलेशें कांय मागना, फकत विस्वाशीपण मागता. जो मोग आनी जो संबंद देवान मनशाक फावो केला ताका विस्वाशीपण. आनी हें विस्वाशीपण आमी जरी तर सांबाळटले वो जरी तर आमी हें विस्वाशीपण सांबाळटा जाल्यार आमी देवा भाशेनूच जावंक पावता. म्हणजे आमची वागणूक देवीक जाता, आमचें दिवप घेवप देवीक जाता, आमचीं उतरां आमच्यो करण्यो देवीक जाता. आनी ह्योच देवीक करण्यो करपाक जेजून आपल्या आपोस्तलांक खेरीत भाशेन पाठयले. आनी पाठयता आसतना पयले सुवातेर उतर, वचात आनी सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. म्हणटच शिकोवप आसा, प्रिचींग आसा. पूण ह्या शिकोवपांतल्यान, ह्या प्रिचिंगांतल्यान सगळें सोंपना. ताच्याहून आनीक मातशें मुखार वचपाक जाय. आनी तेन्ना ह्यो वेगवेगळ्यो वस्तू करूंक जेजून सांगलां. वायटाकारांक बरें करात, मेल्ल्यांक जिवन करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. ही पदवी, देवीक पदवी जी आपल्या आपोस्तलांक जेजून दिली. हो आयज आमच्यान म्हणूंक जाता आमकां ही पदवी जेजून दिल्या. आमच्या बावतिजमान आनी साक्रामेंतांनी आमी वांटो घेवन आमचें जिवीत जेन्ना वाडलां तेन्ना ही पदवी आमकांय जण एकल्याक दिल्या. आमी दुसऱ्यांक बरीं करूंक, आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक, देंवचार काडूंक. आनी हें सगळें करता आसतना एक कायदो, तुमी फुकट घेतला, फुक्या दियात. बिजनस करनाका ताचेर. जे गूण भोव करून पवित्र सभेचे सेवे खातीर तुमकां दिल्ले आसात ते फुक्या वापरात. आनी आयज आमचे मदलीं जायतीं जाणां हे भाशेन आपणाचे हे गूण फुक्या वांटतात, पवित्र सभे पासत वावुरतात. कितें मेळपाचे आशेक न्हय, पूण जें कितें आपणाच्यान दिवपाक जाता, आपणाच्या गुणांतल्यान दिवपाक जाता तें फुक्या दुसऱ्यांच्या सेवेक आनी दुसऱ्यांच्या आदाराक दितात. आनी अशें करता आसतना जेजूचो डिसिप्लीन आसा, शिस्त आसा. आनी ही शिस्त सांबाळपाक थोडेशे उपाय इल्लेशे कडेन कठीणशे लागतात. थोडे फावटी तुमचे कडेन भांगार, रुपें, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय.
न्हंय म्हूण वाटेक बुती, 2 आंगावली, वांडो, दांडो, हें सगळें एका वावराड्याक खेरीत भाशेन गरज पडटा. आमी वावराक वयता आसतना आमची बुती घेवन वेता, जेवणाच्या वेळार आमी जेवतले. तशेंच हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो आमकां जाय, आमची सेक्युरिटी आसा, आमकां वाटेर आनीक गरज पडटा, आमचे पर्सनल निड्स आसात, ते सगळे आमी आमच्या पोतयान बॅगान घेवन भोंवता. जाल्यार ह्याय विशीं देवाचें राज परगटपी आसा, तांच्या डिसिप्लिनान, तांच्या शिस्तीन हें सगळें कुशीन काडलां जेजू. आनी हें सगळें कित्याक हो संबंद जो आमी देवा लागीं घडला, हो देवान आपणा सारकी जावंक आमकां जेन्ना आपयल्यान, तेन्ना आमी ताचेर धरून रावता. वी डिपेंड ऑन हीम, वी ट्रस्ट इन हीम. आनी जेन्ना आमी देवाचेर धरून रावता, तेन्ना आमच्यान हो संबंद बरे भाशेन घेवंक जाता. नाजाल्यार आमी जायते फावटी अनुपकारी जाता. देवा कडले आमी घेतला, मनशां कडेन आमी घेतला, पूण जांचे आमी घेतला जायते फावटी तांचेरूच आमी आड वेता, अनुपकारी जाता. तर असलें अनुपकारीपण पयस करूंक जेजू आमकां आपयता. आनी जो कोण मानून घेता तांकांय देणी फावो जातात. जशें जेजून म्हणलां, खंयच्याय घरान भितर सरशात दियात फुकट. शांती ह्या घराक ही उतरां पयलीं म्हणात. आनी शांती फावो आसलेलो मनीस त्या घरांत आसा जाल्यारूच ताका ती शांती येतली. नाजाल्यार तुमची शांती आसा तशी परतून तुमचेशी येतली. म्हणटच कोणाक फावो जातली? जे कोण अनुपकारी जातात, मानून घेनात, रिजेक्ट करतात, तांकां ही शांती फावो जायना. पूण जीं कोण देवाचें हें देणें मानून घेतात आनी तें देणें मानून घेवन दुसऱ्यांक वांटूंक तयार जातात, तांकां हें फावो जाता. जाल्यार आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. जायत्या देणेन देवान आमकां बोल्ल्यान, आनी देव आमचे सवें जायतो उदार जाता. आमचे सवें देवान संबंद घडला तो मजबूत करूंक आमकां साक्रामेंतांनी पोसता. तर ह्याच साक्रामेंतान वांटो घेता आसतना आमचें जण एकल्याचें जिवीत देवान आमकां दिलां तें फुक्या देणें आमी फुकट दिवपाक ह्या आल्ताराचेर आमी उबारुया. आनी ही मिसाची भेट सोंपल्या उपरांत हेंच बरेंपण दुसऱ्यांक दाखोवंक आमी जाता तितले प्रयत्न करुया. भेटोन ह्या वेळार गीत घेवया C10 पेज नंबर 32. C10 पेज नंबर 32. आपल्या काळजा सोवे जेसू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी खुरीस लेगो मोगान बेगोन जिणी चोडू जेसू तुझे काळीज मागता. जेसू मागता खुशीन दिता सगळेच मोचे बापाक भोगता. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा, थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी शेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोये. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव आमचे लागीं संबंद घडटा तेन्ना आमकां सगळें फुंक्या दिता. ह्या संबंदान आमी विस्वाशी रावूंक, थीर रावूंक आनी हेंच देवीक मन दुसऱ्या सवे दाखोवंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिशे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमची कामतूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, तुजे एका स्वरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणे. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेतां. हे घोडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका रेंगयता आनी आख्खोत तुका आयकवता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार घेवया D38 पेज नंबर 68. Gesù, आमच्या काळजांत रावूं दे, आमच्या काळजांत रावूं दे. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूं दे, आमच्या काळजांत रावूं दे. बाबा बसून देव रायलोय, आमचे सारको मोरी जालोय. सासना तुझे येवजण जाले, आमचे मोरे बिडार करचे. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूं दे, आमच्या काळजांत रावूं दे. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावूं दे, आमच्या काळजांत रावूं दे. चाकून घेयात. सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ, ताच्या गोपान आसरो घेता तो मनीस भागी. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आनी एक पावटी आमचें मागणें देवा मुखार दवरुया. काळजान धांवन मागुया, विस्वासान मागुया. रिकवरी रेट्स आमच्या गोंयांत वाडलेल्यो आसात, तर आनिकूय ह्यो रिकवरी रेट्स वाडूंक आनी सगल्यांक पेकोवणी फावो जावंक ह्या पिडेंतली आमकां सुटका मेळूंक मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येवन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवन हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता.
हे पिढेचेर पिढेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञान विज्ञान एक गुणाधिक वासी गुणाधिक वेगीनूच सोदून काडून बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूं फावो ती पावलां मारूं तुजे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय उजवाडाय जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोम्या वरवीं आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार गीत घेवया F13 पेज नंबर 91 F13. खुशाल सदांच आमी भोगचे खुशाल आरूस आमी रावचे मोगाची विदें तुझे बावयणाची विदें कोरे खुशाल सदांच आमी भोगचे खुशाल आरूस आमी रावचे मोगाची विदें तुझे बावयणाची विदें कोरे आमची काळजां खुशीन आता नितळावले बरे उदगार आमचो बापूय आसा सरकार आमचे कोसू आमचे भांडार खुशाल सदांच आमी भोगचे खुशाल आरूस आमी रावचे मोगाची विदें तुझे बावयणाची विदें